बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताचे कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. जेजू क्रिस्त दे भोवमोगाच्या भावांनो आणि भयणींनो, प्राचीन काळाचो पयलो आयतार आज आमी आचरण करता. प्राचीन काळ वा करजमाचो काळ आयलो म्हणटा आसतना आमचें मन, आमचें चिंतप एका नव्या जिवितांत कसली म्हणी बदलावण, नवसरणी, नवेकरण हाडचें थंय येतात. एक जड वा रूख, त्या रुखाचो फांटो सुकून आयलो म्हणटा आसतना आमकां बेजार जाता आनी त्या झाडाचें, त्या रुखाची सट्टीक पोस करूंक, ताका सड येत गमान दिवंक आमी प्रयत्न करता आनी उपरांत थंयसर त्या झाडाचेर नवी आंकरी वा रुखाचेर नवो कोंबरो येता आसतना आमकां संतोश जाता, कित्याक सुकेत वचून थंयसर जिवीत जिवाळ जावन येवचें पळोवंक आमकां संतोश जाता. तशेंच आमच्या आत्मीक जिवितांत करजमाचो काळ आमच्या जिवितांत खंयच्या तराची सुकेदाड, कसली सुकेत आयल्या तें पळोवन आमचो आत्मो मरणांतले बरी आत्मी जिवीत जिवाळ दवरूंक हो काळ आमकां फायद्याचो जावन आसा. तर करजमाचो काळ परच्या बुधवार आमी सुरू केलो, माथ्यार सेन्स घालून सेन्स भितर आचारून 4 दीस जाले. कसले प्रयत्न आमी करून आसा. आमचे दोळे एक घडी भर दंप्या विचारी आमकां ह्या प्राचीन काळाचेर कितें करूंक हांवें चिंतलां. म्हज्या जिवितांत कसली सुकेट आसा, कसली सुकेदाड आयल्या, खंयच्या रितीन म्हज्या आत्म्याक सुकेदाड वा मरण येवचार आसा, खंयच्या रितीन म्हज्या आत्म्यांत नवो जीव आनी जिवाळ थंयसर येवंक जाय, खंयचें तें सारकें नातल्लें आनी तें हांवें सारकें करूंक आसा. आमी आदारल्यो सर सुखी सर पातकां वळखून नितळ अंतस्करणान हें बलिदान पेटोवचे खातीर आमचे पातकां वळखून सांगाता म्हणया. देवा आनी तुमकां भावा भयणींनो, म्हजो गुन्यांव सांगता, मनान चिंतून तोंडान उसरून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासून बगे उसरां जावं फार मरये सगळ्या देवृतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणींनो, म्हजे खातीर आमच्या सरस्वरा देवा लागीं विनंती करापून प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची एकाकोत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. Sumia kakut, sumia kakut, sumia kakut ka. Krishna
करुया. सर्गींच्या बापा, पवित्र आत्म्यान भरलेलो तुजो पूत जेजू स्नान घेतस अरण्याक गेलो. थंय 40 दिसांच्या उपासान आनी देवसराच्या ताळण्या वरवीं ताची परीक्षा जाली आनी तो जैते वन जालो. तशेंच आमकां तुज्या आपणायलेल्या भुरग्यांक तूं पवित्र आत्म्यान भरताय आनी आमचे जिणेंत दंडवण करूंक आनी देवसरा लागीं झुजूंक आपयताय. हे परीक्षेंत आमी तुका विश्वासी रावूंक आनी जैते वन जावंक तुज्या पवित्र आत्म्याचें बळ आमकां दी. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. पयलें वाचप. देवान नोयेक आनी ताच्या पुतांक म्हळें, आपले हांव तुमचे लागीं आनी तुमचे संतती लागीं सोलो करता आनी तारुआंतली तुमचे सर्वे भायर आयलान त्या सर्व प्राणयां लागीं, सुकण्यां लागीं, जानवरां आनी रान मनजाती लागीं आनी भुंयच्या सर्व मनजाती लागीं हांव म्हजो सोलो करता आनी तुमचे लागीं हांव करता तो सोलो हो परतून केदींच आवरा वरवीं पृथ्वेची देसवाड जावची ना. आनी देवान म्हळें, हांवें तुमचे लागीं सर्व प्राणयां लागीं केल्ल्या शाश्वत सोल्याची खुणां ही म्हजें 2 कुपांचेर हांव घालतालो. हांवें संवसारा लागीं केल्या कराराचें खुणांचें जातालें. हांव पृथ्वे वयर कुपां जमा करतना कुपांचेर ते 2 दिश्टी पडटाले. तवळ हांवें तुमचे लागीं केल्लो सोलो उगडा सांखडतालो आनी सर्व प्राणयांचो नाश करता तसलें उदकाचें वावर ह्या फुडें येवचें ना. देवाचें उतार हें. तुमची उतरां सौम्य आत्मिक जिवी दितात. तुझी उतरां सौम्य जिणेंत उजवाड हाडतात. तुझी उतरां सौम्य आत्मिक जिवी दितात. तुझी उतरां सौम्य जिणेंत उजवाड हाडतात. सर्वीस पोराची धर्मशास्त्र जीवाक ते घटाय. सर्वीस पोराची उपादीस नित्याची जाणवाय. तुझी उतरां सौम्य आत्मिक जिवी दिता. तुझी उतरां सौम्य जिणेंत उजवाड हाडटा. सर्वीस पोराची नियम काळजाचो संतोष ताच्यो सर्व आज्ञा स्पश्ट धुळ्यांचो उजवाड. तुझी उतरां सौम्य आत्मिक जिवी दिता. तुझी उतरां सौम्य जिणेंत उजवाड हाडटा. तुझी उतरां सौम्य आत्मिक जिवी दिता. तुझी उतरां सौम्य जिणेंत उजवाड हाडटा. सांत पेद्रूच्या पयल्या पत्रांतलें वचप. भावांक भयणीनो, जेजू क्रिस्त आपूण निरपराधी जाल्यारय अपराध्यां पासत म्हणजे आमा पाप्यांक देवा थंय पाटी हाडचे पासत एकच फावटी मौन पावलो. कुडीन ताचो जीव काडलो जाल्यारय आत्मी ताका परत्यान जिवंत केलो आनी ह्याच आत्म्या रुपान ताणें वचून बंदेंत आशिल्ल्या आत्म्यांक सुवार्ता परगट केली. हांणीच आदी मगा एका वाटेन नोये तारून बांदून आसलेल्या वेळार आनी एक वाटेन देव दीग शांतीन राखून आसतना सतमानूंक इन्कार केल्ले. त्या तारवान थोडेच म्हणजे 8 जीव मात्र उदकांतल्यान उतरून बचाव जाल्ले. तें तारू म्हळ्यार पवित्रस्थानाचें प्रतिरूप. हें पवित्रस्थान
आंगाचो चिखल धुवन काडिना बगर देवा लागीं एक बरें अंतस्करण मागून जेजू क्रिस्ताच्या पुनर्जीवनपणा वरवीं आतां तुमकां बचाव करता. हो जेजू क्रिस्त सर्गार गेला आनी देवाच्या उजव्याक बसोवन आसा. देवदूत अधिकारी आनी सक्ती ताका खाल जावन आसात. देवाचें उतर हें. देवाचें मुडकार. वंदन तुका क्रिस्ता महिमे भरीत राया. वंदन तुका क्रिस्ता महिमे भरीत राया. आज तुमची काळजां दारून करी नाका. बघा सर्वस्वराचो ताळो आयकया. वंदन तुका क्रिस्ता महिमे भरीत राया. वंदन तुका क्रिस्ता महिमे भरीत राया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो. तुमचे सोवे आसो. मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुया. जेजून स्नान घेतल्या उपरांत प्रेरकत्मो जेजूक अरण्याक व्हरून गेलो आनी 40 दीस ताणें अरण्यांत करचिले. त्या वेळार सैतान ताका नाडून आसलो. तो रान म्हूण जाते मोदें आसलो, पूण देवदूत ताची सेवा करताले. जुवांक धरण बंदेन गेल्या उपरांत जेजू गालिलेयांत येवन देवाची सुवार्ता परगट करूंक लागलो. तो म्हणटालो, वेळ भरती जालो, देवाचें राज्य लागीं पावलां. पातकी जिणी बदला आनी बरी खबर सतमना. देवाचें उतर हें. वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त ते बोमोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, फेब्रुवारी मार्च म्हयने आयले म्हणटा आसतना सकाळांक प्रत्येक जाण भुरग्यांक उडाचो परिक्षेचो. आनी अशें म्हणटा आसतना चिंतया एकलो भुरगो प्रयत्न करता शिकोवंक, पूण केल्लें पावना आनी परिक्षा येता आसतना बारीक कस येता आनी थोड्यो संगती उडासत्त येनात. आनी अशें ह्या स्थितीर परिक्षेक गेल्यार आपूण फैल जावचें खंडीत म्हणून ताका भोगता तर कितें करतलो? धाकट्यो चिटी तयार करचोय, बरोवन दवरचोय, बॉल्सान घे, शुजान घे आनी खंय घे वरिजे आनी कशें म्हणे करन टिचरीचे मेलविचारकाचे दोळे सुकोवन परिक्षेंत कॉपी करचें, नक्कल काडचें आनी परिक्षा बरोवची. परिक्षेंत पास जाता, सड्ड मार्क्स मेळनात, पूण परिक्षेंत तो भुरगो पास जाता म्हूण चिंतया. एक पोटी 2 पोटी करता, पूण उपरांत ताका भोगता काल जाल्यार हांवें करचें सारकें न्हय. मार्क मेळ्ळे, पास जालो, पूण ते मार्क म्हजे न्हय. हांवें कस काडल्याचो फळ तो न्हय. हांवें कस काडन हांवें मार्क काडल्यार म्हाका संतोश जाता. सगळ्यांक हांवें सांगीत म्हजी पर्संटेज जितली, हांवें इतले प्रयत्न केले, म्हाका इतले मार्क मेळ्ळे. पूण जर तर
प्रयत्न करूंक ना चड आनी केल्लें बिलकूल पावूंक ना कॉपी काडले नकल काडले मार्क मेळ्ळे आनी पास जालो तर पास जालो म्हूण सांगीत पूण पास जाल्लो संतोश खंडीत आसना अशें म्हणटा आसतना प्रयत्न करता आनी हांवें कॉपी काडचें सारकें न्हय कितलें तरी हांव पास जालो पूण पास जालो म्हज्या नीज परिश्रमान आनी वावटे द्वारे न्हय बकार कॉपी काडले वरवीं नकल काडले वरवीं हें करचें सारकें न्हय दोतोर हांव शिकलां टिचर आमकां एके दाडे सांगता अशें करूंक नजो म्हूण तर आनी मुखार हांव कॉपी काडचो ना हांव प्रयत्न करतलो कश्ट काडून शिकतलो आनी पास जातलो आनी बरे मार्क काडटलो आनी तो वेळ तशें करन जर तर तो शिकलो कश्ट काडन बरे मार्क्स ताका मेळ्ळे खंडी जावन खरो संतोश ताका बगता आनी सगळ्या कडेन सांगूंक शकता म्हाका इतले मार्क मेळ्ळे खऱ्या संतोशान सांगूंक शकता भावानो आनी भयणीनो सुरवेर हांवें सांगले प्रमाणे कर हें म्हणटा आसतना आमच्या चिंताप याद एका दृश्टेन जिवितांत आयली सुखी धाड पयस करन थंयसर नव सरणी कशी करची नवीकरण कशें हाडचें सुखी धाड पयस करन जिवीत जिवाळ कशें करचें जिवाळ कशें थंयसर हाडचें ह्या विशीं आमी चिंतचें आनी तें वाचपें जावन आसा आनी अशेंच करूंक पवित्र सभा आमकां हर एका वर्सा हो काळ कुरपेचो काळ प्राचीराचो काळ दिता अशें म्हणटा आसतना ह्या प्राचीर काळाच्या पयल्या आयतारा आज आमी आसतना आयच्या पयल्या वचपांत आमी आयकलें देव म्हणटा नवे कडेन हांवें सल्लो करता आनी मुखार हांव संवसार नाश करचो ना कित्याक आमी जाणाव संवसार देवान रचलो आदावणी हेवेक रचले आनी देवाच्या सहवासांत आदावणी हे वाचली पूण जेन्ना सर्पान तांकां नाडलें आनी त्या नाडणेक ताळणेक तीं बुल्लीं आनी पाताक आदारलें तीं देवातान पयस गेलीं देवाचो आनी मनशा मदलो संबंद तांणी होगडावन घेतलो आनी इतलें मात न्हय फकत आदाव आनी हेवेचें पाताक बगार सगळ्या संवसाराचेर पाताक भरोवन गेलें आमी जाणाव सुरवेरस ती खूण कायनान आबेला जिवेश मारलें आनी त्या उपरांत जायती खूण जायतें अनस्कळपण जायतीं असलीं घडितां आमच्या ह्या साल्वसावाच्या चरित्रांत जाल्लीं तीं आमी जाणाव पवित्र पुस्तकांत हाचो उल्लेख आसा आनी म्हणटा आसतना संवसारांत इतल्या सोबीत सुंदर संवसारांत इतलें बरेंपण देखले देवाक आतां पळोवंक मेळटा खोटेपण मेळेपण भाताक आनी त्या देखून देवाक निजावनी राग येयलो आनी ताच्या क्रोधान ताणें म्हळें आपूण नाश करतलो म्हणून आनी आमी जाणाव सुमार 40 दीस शिरांतरीचो पावस धाडन थंयसर बुडतो गोलायलो व्हडलें आवर आयलें आनी सगळें नाश जालें संवसारांतलें जिवीतच नासलें आहली सुकणीं संवसां मनीस मनजात सगळ्यांक देवान नाश केलें फकत नोये आनी ताच्या कुटुंबाक आनी आयच्या दुसऱ्या वचपरान आयकल्या प्रमाणे फकत 8 जीव 8 तरांची उरलीं प्राणयां थंयसर त्या तारवान वचून तीं बचाव जाल्लीं आनी तें सोडल्यार सगळें नाश जाल्लें हे नाश पळोवन मोगाच्या भावान आनी भयणीनो देवूच तो आतां सुरसुरता हांवें अशें करूंक नजो आसलें कोणना बहुशा अशें चिन्ना देवाक भोगली म्हजी रचना म्हजो संवसार म्हजी रचना हांवें रचलें म्हजीं भुरगीं हांकां हांवें नाश केलें ना आनी हांव नाश करना तांकां आनी एक अवकाश दिता नव सरनी तांच्या जिवितान करूंक नवेकारान तांच्या जिवितान येवंक पाताक सांडून जिणयेची जिविताची वाट धरूंक हांवूच तांकां अवकाश करून दितलो म्हणून देव आपणाचें मन बदलिता मनशाक आनी एक अवकाश दिता आनी नवे कडेन सल्लो करता हांव सल्लो करतलो आनी मुखार हे दोळ हांवें नाश केले बरी जावं मनशांक जावं सक्कड प्राण्यांक हांव केदेंच नाश करचो ना आनी ह्या म्हज्या निर्धाराचो गुर्त हो थंयसर एक 2 कामान भिल्लो रेनबो आमी म्हणटा थंयसर देवान तें दाखोवचें बरें केलें आनी मुखार मन जातीक प्राणयांक मनशाक हांव नाश करचो ना संवसाराचो हांव नाश करचो ना म्हाका फोस करतलो म्हणले बरी देवान नवो सल्लो केलो नोया लागीं देवाचें मन पळया भावानो आनी भयणीनो मनीस देवातान पयस गेल्यार परत येत्त मनशाक पाट येवंक आनीक अवकाश आनीक संदर्भ करून दिवचो आमचो मोगाळ आनी बिरमोदीचो देव
अशें म्हणटा आसतना आयच्या सुवार्थेन आमी आयकलें आनी करिज्माच्या हर एक आयतारा तें आमी आयकुचें जेजूच्या ताळण्या विशीं. हें वर्स दुसरें वर्स लिथुर्जिक वर्सांत पयलें दुसरें आनी तिसरें वा इयर ए इयर बी इयर सी म्हण आसा दुसरें वर्स. पयल्या वर्सा आमी मातावाचो वांजेल आयकुचो आयताराच्या दिसांनी, दुसऱ्या वर्सा मार्कुचो आनी तिसऱ्या वर्सा लुकाचो आयतारांनी आमी वांजेल आयकुचो. ह्या वर्सा मार्को भाग्यवान मार्को जेजूच्या सगळ्या ताळण्या विशीं माथेवान आनी लुकान विवर दिल्ले बरी तो दिना मोठ्यान तो सांगता पवित्र स्नान घेतलो सो जेजूक अरण्याक गेलो आनी थंयसरच्या देवाच्या स्पिरितान तो गेलो आनी थंयसर देवसारान ताका नाडलें म्हूण तितलेंच सडीत कांय सांगना. पूण ह्यो जेजूच्यो 3 ताळण्यो आमी जाणाव कशें ताका देवसारान ताका नाडलें म्हणून. आतां अशें म्हणटा आसतना जेजू कित्याक देवसारान नाडलें, कित्याक देवाच्या पुता जेजूक देवसारान नाडलें. आनी तांचो सवाल आमी आमकांय विचारत कित्याक देव बरो वयतर आनी देव आपूण आनी नाश करचो ना म्हणटा तर पाताक म्हणल्यार त्या एका फासाक त्या एका घासाक कित्याक आमी जायते पडी आमी शिरकता, कित्याक आमी त्या घासान शिरकोवंक आमकां देव सोडता. वय जेजूक देवसारान नाडलें पूण त्या नाडल्यांक त्या ताळण्यांक जेजू बोलोवंक ना. ताळण्यांचेर ताणें जैत व्हेलें आनी आम्हा सर्वांक असलेंच त्या देवसारांत तावन खंडीत जावन ताळण्यो येतल्यो पूण ताळण्यांचेर जशें हांव जैते वच जालां तशें तुमी जैते वच जावंक आसा म्हणलें दाखोवच्याक जेजूकच देवसारान नाडूंक देवान सोडलें. अशें म्हणटा आसतना भावना भयणीनो आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत नाना तरांच्यो जायत्या तरांच्यो ताळण्यो येवच्यो तें वाजबी. आनी त्या देखून कित्याक देव आमकां ताळण्यांक आमकां धाडटा, कित्याक ती तेन्ना आमकां येतात म्हणल्यार सवालाक जाप इतलेच. पवित्र स्नान जशें जेजूक पवित्र स्नान मेळ्ळें, पवित्र स्नानांत देवाची कुरपा ताचेर भरपूर तरान आयली आनी त्या कुरपेक लागून देवसाराच्या ताळण्यांक तो बोलोवंक ना, बागार जैते वचलो. तशेंच क्रिस्तांव जाल्ली आमी आमच्या पवित्र स्नानांत भावार्थ भरवंसो आनी मोग हे 3 दैवीक शेगूण आमचे थंय आयल्यात. म्हणटा आसतना भावार्थांत दृढावंक भरवशां जियोंक आनी मोगा बरेत करण्यो करून जैते वच जावंक आमकां एक संदर्भ. ताळण्यो येता आसतना त्या ताळण्यांत बली जायचंय, त्या ताळण्यांत आमी सांपडून नाच जायचो म्हूण देवान ताळण्यो येवंक देव ताळण्यो येवंक सोडिना. ताळण्यो येवंक देव सोडटा पूण उद्देश इतलोच तुज्या पवित्र स्नानांत तुवें केल्ल्यो आंगवण्यो देवसाराक हांव पाठ करतां, ताच्या बोलोवण्याक हांव पाठ करतां, पातकी जिवीत सांडटां, नवें जिवीत हांव जियेतां, देवाक हांव पात येतां, जेजू क्रिस्ता पात येतां, पवित्र सभेचें सतांव मानून घेता म्हणून कसो भावार्थ आमी उसारलो की ह्या आमच्या नांवान आमच्या आवय बापायनी ह्या पोदन मोदन उसारलो की त्या भावार्था प्रमाणे त्या भासावण्या प्रमाणे तूं जियेताय गी कसो जियेता म्हणल्यार परीक्षे खातीर ही ताळण्यो ही तेन्ना सवा आमकां येवची जावन आसा. आयच्या जमत प्रार्थना आमी म्हळी अशें परीक्षा करूंक तुज्या भुरग्यांक तूं सोडटाय, ह्या परीक्षेंत आमी उत्तीर्ण जायशें आमकां करपा दे म्हूण. तर भावना आनी भयणीनो ताळण्यो येवचें आमकां नोवाल काय ना हें वाजबी आनी ताळणें येतलोच कित्याक देव कितलें बरें आमकां करता आनी कितली करपा देव करिता तितलेंच देवसार आमकां नाडूंक प्रयत्न करनच आसता. पूण पवित्र स्नान घेतली आमी पवित्र स्नानाची करपा कितल्या मट्टाक आमी जियेता आनी जियोंक आमकां आनीक आमकां बळिश्ट करच्या खातीर खंडी जावन ह्यो ताळण्यो येतात. ताळणेन बली जायनासतना ताळणेचे विरोध आमी जर तर घेता आमी जैते वन जाल्या म्हणून अर्थ आनी तें देवाच्या भुरग्यांचें जिवीत पवित्र स्नान घेतलेल्या भुरग्यांचें जिवीत असलें जिवीत देव पळोवंक आशेता. आनी त्या देखून आयच्या दुसऱ्या वचपांत पवित्र स्नाना विशयान उल्लेख केल्लो आमी आयकलो. आमी उडास धरून जाय भावनो आनी भयणीनो करिज्माचो काळ पवित्र सभेन कसो आयलो. 40 दीस एक विशेश जावन आसले 900 सांक तरबेत करच्या खातीर म्हणजे जी कोण क्रिस्तांव न्हय पूण क्रिस्तांव जावंक आशेतात तांकां हे 40 दीस एक विशेश काळ. ह्या 40 दिसांनी तांकां विशेश तरबती दोतोन शिकची, सक्रामेंता विशयान माहिती घेवची, पवित्र पुस्तका विशीं जाणवाय आपणावची आनी तयार जावन पास्काच्या राती पास्काच्या जागरणाच्या वेळार तांकां पवित्र स्नान दिवन पवित्र सभेंत स्विकार करताले. आनी त्या देखून ह्या 40 दिसांनी
पवित्र स्नान म्हळ्यार कितें पवित्र स्नानान आमी कितें करूंक आसा कसलो बसवण्यो आमी करता त्यो बसवण्यो कश्यो पाळच्यो ह्या विशीं तांकां शिक्षण आनी तरबेती मेळटाली आनी त्या देखून आमी गमन दिवन शीत दिवन ह्या कर्माच्या सकट आयतारांची वाचपां आयकलीं तर हेंच आमकां आयकोंक मेळटा आनी कशें आमच्या सुरवेतावन आखेर पर्यंत हें कशें एक पयन पवित्र पयन देवा तें वचोंक पवित्र स्नान घेतल्याक आमकां आतां हांवें पवित्र स्नान कितें केल्लें पूण आतां कितें करून आसा कितें हांवें करूंक जाय म्हणले विशीं ध्यान करूंक ही वचपां आमकां पुरक आनी प्रेरक जावन आसात आनी त्या देखून पवित्र स्नाना विशयांत आयच्या ह्या पयल्या आयतारच खरेंच पयल्या आयतारच दुसऱ्या वचपान आमी उल्लेख केला आनी थंयसर आमी आयकलें थंयच पयल्या वचपांत आमी आयकले प्रमाणे त्याच तारवा विशयांत हांगासर दुसऱ्या वचपांत पेद्रून उल्लेख केलो आनी म्हळें पवित्र स्नान तुमकां आतां तारण दिता आनी उदकांतल्यान त्या तारवांत थोडेच म्हणजे 8 जीव मात उदकांतल्यान उतरून बाचाव जाल्ले तें तारू म्हळ्यार पवित्र स्नानाचें प्रतिरूप तें तारू नोये आसलें आनी तिचो 8 जीव आसले त्या तारू उदकांतल्यान तें उपयोगून वचून बाचाव जालें तशेंच पवित्र स्नान वा त्या तारू ह्या पवित्र स्नानाचें प्रतिरूप उदकान उरले सकट जिवितान नाश केलो पूण त्या वार आसल्यांक बाचावी मेळ्ळी तशेंच पवित्र स्नान घेतलेल्यांक हर एकल्याक बाचावी आसा सलवासांव आसा सर्ग प्राप्त जाता पूण पवित्र स्नानाच्यो बासावण्यो पाळोवंक आसात म्हणून जावन आसा अर्थ ह्या आयच्या दुसऱ्या वचपाचो तें तारू पवित्र स्नानाचें प्रतिरूप तारवांत आसली बाचाव जाली तशेंच पवित्र स्नान घेतली बाचाव जातात देखून त्या अक्रिस्तांव भाव भयणीक पेद्रूचो उलो पातकी जिणी सण्ण नवी जिणी जिवंक पवित्र स्नान एक वाट जावन आसा म्हणून आनी त्या देखून जेजून म्हळें पातकी जिणी बदला आनी स्वार्था मानून घेया वेळ लागीं पावलो देवाचें राज लागीं पावलें देखून वायट जिणी सांडून नवें जिवीत आपणावंक हो एक आयिन्न काळ म्हणून जेजू ताची सुवार्ता प्रसरतें काम सुरू करतानाच पयलो उलो ताच्या शिसांक आनी आयकोप्यान दिता अशें म्हणटा आसतना मोगाच्या भावनान भयणीनो तर ह्या प्राचीन काळाच्या सुरेर आसचे आमकां पयल्या आयतारा आसचे आमकां आमच्या जिवितांत नव सरणी हाडूंक नवें साव हाडूंक नवेकरण करूंक हो उलो मेळटा आसतना खंयच्या त्या रितीन खंयसर कितें नवें साव म्हज्या जिवितांत येवंक आसा खंयचें तें सारकें ना खंयच्या सर ताळण्यांक हांव जायते फावटी बली जाता म्हाका ह्योच्यो ताळण्यो तेंत सावन खंयची ती कशें ताचे वर हांवें जायते वचोवचें ह्या विशीं आमी नियाळ करूंक आसा फकत हांगासर मिसा वेळार वयतलो नियाळ केल्या पावना पूण देवाच्या उतरान प्रेरीत जाल्ली आमी आमचो नियाळ मुख आसून येयल्यार घरा पाटी येता आसतना ह्या प्राचीन काळाचेर हांवें कितें नवें करीत खंयचें सारकें ना कितें बरें ना कशें हांवें एक नवें साव म्हज्या जिवितांत हाडन म्हज्या कुटुंबांत नवें साव हाडन सगळ्यांक हांवें एक प्रेरक जावन एक प्रेरीत जिवीत कशें जिवयत म्हळ्यार विशीं चिंतूंक आमकां आपोवणें मेळटा तर नोयेक देवान सल्लो केलो आमचे कडेन पवित्र स्नानांत देवान सल्लो केला तुमी म्हजीं भुरगीं हांव तुमचो देव हांव तुजो बापोय तर देवाच्या भुरग्यांचें जिवीत आमचें जावं दी देवसाराच्या ताळण्याक आमी वळख जावल्यार आनी ताणें सांगलें बरी कर्ण ताच्या ताळण्यांक बोलवण्यांक बोलल्यार आमी देवसाराचीं भुरगीं जाता पूण देवाच्या उल्याक जर तर पाळो दिवन ताच्या उल्याक आमी प्रेरीत जावन ताचो फाटलाव करता आमी देवाचे भुरगीं जावन जियेता पूण एक उडास आसूं दी आमकां कितल्यो ताळण्यो आयल्यार कितले तेंत जावं आयल्यार आमकां सोसूंक जायना तितल्या मापान देव केदेंच ताळ्ळें धाडिना आनी त्या ताळ्ळेंत आमी नासांव देव केदेंच सोडिना पण जायते पटी थोड्या पटी आमी त्या नासाच्या वाटेर जाता मेटां काडटा जायते पटी सूख आमची जाता कित्याक देवाची कृपा आसता तरी ती इन्कार करन आमी आमच्याच वाटेन चलता त्या दाड आमी नासाच्या वाटेक येता ताका देवाक चुकीदार करूंक जायना देव हर एक पटी आमकां नवो अवकाश दिता नवो काळ दिता तर देवान दिलो हो नवो काळ हो नवो अवकाश आमी मोगान स्विकार करया म्हज्या बापान हांवें सूख केलेली हांवें परत नवें जावयेत परत हांवें म्हज्या पवित्राच्या बासवण्या प्रमाणे जियेत म्हणून देवान म्हाका आनी एक अवकाश दिला तो मोगान स्विकार करया आनी ह्या नव्या जिवितांत आमी मेटां काडूंक प्रयत्न करया हें नवें जिवीत जिवंक जेजू आतां उंड्या वयना रुपार ह्या वेदीचेर हाजर जाता आसतना हीच कृपा आमी मोगाळ भावनान भयणीनो मागोवन घेवया
जिवितान खंयचें खंयसर सुकट आयल्या खंयसर सुकेदाड आसा खंयसर जिवीत हांवें आनीकी जिवाळ करीत खंयच्या सर तळण्याक हांव बली जालां त्या तळण्यांत हांव बली जायनासतना हांवें देवाच्या भुरग्या बरी जीव येत ती करपा तशें करूंक म्हाका फावो कर सोम्या म्हूण आमी मागया. उबे रावन आमचो भावार्थ आमी उसारुया. सत म्हणटा देवा बापाक सर्गान पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या क्रासपताक आमच्या सुम्या जो पवित्र गर्भे सोमावलो आमकां मरिदान जल्मलो पोंस पिलातान कस असले ताका कुसार जडलो तो मेलो आनी केपिलो तो मेला मध्ये देवलो तिसरे दिसा मेल्यान तो पुनर्जीवन जालो सर्गार सरलो सर्व देवाच्या उजया बसला थंय तांजू आनी मेल्यांची मुन्सिपी करून घेतलो सत्वांता पवित्रत्म्या कथोलिक पयसबेक भक्तांचो एकठार पातकांच्या मुक्तने कुडीचें जेवण पावन सश्टाचें जिवीत आमेन. भावनो आनी भयणीनो हें आमचें पयन आत्मीक पयन ताळण्यांचें जैत व्हरून पवित्रानाच्या बसवण्या प्रमाणे करचें पयन कश्टांचें पयन आमी झुजोंक आसा आंतरीक झुजू हातीन घेवन जैत येवं जावंक आसा. ह्या झुजांत आमी जैत येवं जावच्याक देवाचो आदार मागून आमची प्रार्थना भावार्थान आतां उबारुया. आमची जबाब बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. सर्गींच्या बापा आमच्या बापाक फ्रांसिसाक आमच्या गवळीक बापांक याजक आनी धर्मीक भाव भयणींक तुवें दिल्लें मिसांव खंयच्याय तळण्याक बली जायनासतना परगट करूंक तांकां तुजे कृपेन बर म्हण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या राष्ट्राच्या फुडाऱ्यांनी अधिकाराच्या दुडवाच्या आनी भ्रश्टाचाराच्या तळण्याक बली जायनासतना देशाच्या बरेपणा खातीर वावरूंक तुजें बोल दी. तशेंच फुडें येवच्या एलिसावांत बरे मुखेली आमकां दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. वार्षिक परीक्षेक तयार करच्या आमच्या भुरग्यांनी बरें प्रयत्न करून शिकोवंक बऱ्यान परीक्षा बरोवन तुजे जन्मायेन बर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. विविध पिडेनी कश्टोवच्या आमच्या भावा भयणींक तांची पिडा सोसून व्हरूंक तुजी कृपा दी. तांची जतन घेवच्या तांच्या मोग्याचेर तुजो आशिर्वाद घाल म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. संवसारभर मिसांव गांवांनी वावर करतल्या मिशनरींनी ताळण्याचे जैत म्हूण वावर करूंक तुजी कृपा दी. मंगळूर दिएसएजीन हातीन घेतले सामे आनी हेर मिसांवां सुफळ कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. येवकारिस्ताच्या मेसा बोवाळी हजर जाल्लेल्या आमी सर्वांनी ह्या प्राचीन काळार मागणे उपास आनी दान धन करच्यान सडीत वेळ करसून आमच्या ताळण्याचे जैत बरोवंक जाय अशी कृपा आमकां जोड दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. मागणे उपास आनी दान धर्म पवित्र सभेत दिवची हात्यारां वापरन दिसपडतें आनी इल्लोसो चड वेळ वैयक्तीक मागण्यांत करसूंक तुज्या उतराचो नियाळ करूंक आमकां बरें मोन दी. तुज्या उतरांत हांव दिसपडतें प्रेरीत जावन दिसपडतें एक थोडी घडयो थोडी मिनटां म्हणी तुजे थंय सळावळींत संबंदांत म्हणजे वैयक्तीक स्वंत मागण्यांत करसून म्हजें जिवीत दिसपडतें नवें करूंक जिवितांत नवसोनी हाडूंक म्हाका कृपा दी. हें आमी मागता त्या तुज्या पुता जेजूचे नांवें. आमेन. जीवन मुझे सोमिया वो ते देने माका संसारिया पळना जावी खरे बलिदान पातकी जिणे मोजे नेणा भेटों कशे
सारके म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सरपुर्दा देवा बापाक मान तरसल्यान जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नित्य पयसवेच्या दावाक सर्वस्वर मानून घे. काकुलदारा बापा निरापराधी जावन या प्रद्या पासत तुजो पूत जेजू आमकां तुजे सरशी व्हरूंक समेस्ताच्या पातकांक लागून मेलो. हें ताच्या मरणाचें बलिदान हे वेदी भोंवतणी एकठांय जावन आमी तुका समर्पिताव. ताच्या मरणाक आमची प्राचीर काळाची दंडवणी एकवटावन तुका आमी आतां आमचेच भेटवणी करताव आनी पातकाक मेल्ली नवे जिणयेची मनशां कशीं जियेतल्या म्हूण तुका भास दिताव. ही भास पाळूंक तूं आमकां करपा दी. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक देन वासुया. वयशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्वपुरविधार आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नेतेचो आनी आमच्या फायद्याचो. 40 दीस कुडीची भूक आनी तान बागाय नासतना ताणें ही आमची 40 दिसांची भक्ती आपल्या उपासान पवित्र केली आनी पुरविल्ल्या सर्पाचे सगळे पास काडून उडोवन खोटेपण पयस करूंक आमकां शिकयलें. अशें पास्काचो गोड फावो त्या मनान संभ्रमून ह्या पास्कांत आमी ससना खानान दान वांटो घेवंक पावतल्या. देखून देवदूतांनी भक्तां बराबर तुजे महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. बापा खरोच तूं पवित्र तुमच सगळ्या पवित्रपणाची सर तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून ही तेणी पवित्र कर म्हणून मी मागता हांव जावन ती आमकां आमच्या सुमेन जेजू क्रिस्ताची खोड आनी रगत आपलेच कुशेन कस मरण सोसूंक वेचा आनी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची. तेच परी जेवण जाताच ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताचे खास
नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत पातकांच्या मोगसाने मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत ते वारोवतले हें म्हज्या उगडासाक करात. Bawarta sogot purgatoria. तुझ्या कुसा आणि पुनर्जीवन पोळावर तुवे आमकां सोडलाय सोमिया संसाराच्या सर्वंदारा आमची सर्वोन कर जय क्रिस्ताचे जय. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणीचे कांस तुका समर्पिताव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचताव आनी जेजूची कूड नरगत सुटलेल्या आमकां सुमेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागताव. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगन बाप्पा लुवीस पावलाच्या गोळे बाप्पा आनी सगळे ह्या जागे वर्गा बराबर तेका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरोस तूं मेल्यांत त्या आमच्या बाबा भयणीची एकागूत कर. तांकां आनी तुजे इश्ट ते मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें पस जळें मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमी सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागताव. हांव कारमरिये देवाचे माये सांगाती भाग्यवन जोजती सोपती भाग्यवन धर्मदूत आविलाची सांतेरेज कुर्सो सांजो हांव जेजूचे ल्हानपूल सांतेरेज आनी सर कडेन तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान आमकां वांटोदी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपरान सरपद वेदार बापा सर्वंदनाने वैभव तुका ससनाच्या ससना. ताळण्यो येतात पूण ताळणेन पोडानातले बरी आमी मागणें करूंक आमकां जेजून शिकयलां आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका. हें सारकें समजून भावार्थान आतां सांगाता म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रास आमकां येवं तुजी खुशी सगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिसांव तशें आमचें पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां नेवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां नेवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडून जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशान अत्रयतल्यांक आमकां तुजें उदार काकुलतेन सर पातकांतले सुटय आनी सर्व आकारांतली आनी ताळण्यांतली वाटाय. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धनृता म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुज्या पवित्र भावाताचे देश घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येता आनी राजवट ससनाच्या ससना. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसो. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही देवाची शिडी संसाराचें पाप करता ती
शिळेच्या जेवणाका पयल्यान ती सुभागी तुम्ही आता तुझ्या उतरांचे म्हाका पळोवना पूण तुज्या उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली. Mundo जीवितासो उजवाड संसारासो सोमी जेजू मुजो दैवीक काळान पोसो आत्मिकान भागोसो एक मात्र स्रो मुजो जेजू जीवित म्हाका जेजू क्रिस्ता करया दयेन तुपा म्हाका जेजू गोड्या बऱ्या दी तू जीवित म्हाका प्रार्थुया. कनवळ्या देवा, तूं सदांच विश्वासी जिवे रचनेचो परतून केरींस बुर्तुगलांत नाश करचो नाय म्हूण नव्या लागीं तुवें शांतीचो करार केलोय आनी ह्या कराराची कोणा जावंक मळबार उबरलेलें दोडून दाखयलय. सगळीं आमची पातकां जेजूच्या मोरणान अगणित दयाळ्यान नाच करून आमचे लागीं आतां तुज्या पुताच्या रक्तांत शांती बक्षण्याचो नवो करार तुवें स्थापलोय. हें ताचें रगत आमी ह्या जेवणार घेतलां. तातूंत आमी सदां तुज्या विश्वासीपणाची कोणा वळखून आनी आमी तुका विश्वास रावूंक हेंच रगत आमकां बोळ दिवं. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. सर्वोदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्रत्म तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. वचून याद क्रिस्तचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वडुका. सर्वांक बरो दीस मागता. हॅव अ नायस संडे. देवा दया काकुळतीच्या भोगूस बापा मोगाच्या पळय म्हणून आडवर नाका भुरग्यांक तुज्या सोडनाका. Shanti